GSMन असे एलिगेशन्स केल्या की तुमचे पार्टीचे तिकेट्स म्हणटात ते विजय सरदेसाय बीन ठरयला खरी गजाल इवन तुमची तिकेट तांच्यांनी ठरयल्या खंय ना म्हाका तांचेर एक्चुली चड उलोवपाचें ना पण एक म्हणजे ताणें आनी खूब म्हज्या बद्दल कितें उलयलां हय की तुमी पॉलिटिक्सान येवपाक सोदिना तुमच्या वॉट भावान केन्ना एवर तुमकां ट्राय आनी कितें केन्ना पॉलिटिकल मटेरियल बी वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय डोंट थिंक एनी वन एल्स हेज दॅट रायट ओनली माय वर्क गोईंग फॉरवर्ड वील डिसायड की वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय एम माय पीपल ऑफ पेंजीम मायट डिसायड वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय एम पीपल ऑफ गोवा वील डिसायड वॉट कायंड ऑफ मटेरियल आय एम आणि तरी सुद्दां तांणी म्हटलां की आय एम अ थरो जेंटलमॅन सो आय विल एक्सेप्ट दॅट आय विल वेलकम इट My father was center of power in Goa for so many years. He was the chief minister, he was defense minister of the country, controlling lakhs of crores of budget. And yet, after all these so many years in politics, if I am a thorough gentleman, I think he should accept, everyone should accept it. And that is a testament to his integrity. And if I can bring that integrity to polity in Goa, I think that should be welcomed. I don't know, I'm finding this surprising. Maka basically, actually I was not interested in commenting on all this. हाली कितें जाला एक फॅशन आसा पर्रीकाराक गाळी घालप आनी फक्त तत्वां अशे हवेंतल्यो गजाली उलोवप तें म्हाका करपाचो इंट्रस्ट ना आय हॅव एज्युकेशन हियर आय डीड माय फर्दर एज्युकेशन इन US आनी थंय जो एक्सपिरियन्स आयला थंय काम केलां हांगा येवन हांवें कितें म्हजी कंपनी चालू केल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिल्या तातूंतल्यान आनी भाईक हांवें इतलीं वर्सां पळयलां काम करतना ऑलमोस्ट 30 years यू कॅन से इन पॉलिटिकल फील्ड आनी गिवींग गव्हर्नन्स तातूंतल्यान जो एक्सपिरियन्स आयला हातून हांव कितें तरी कॉन्क्रीट करूं शकलो ग्रावंडार तातूंत म्हाका इंट्रस्ट आसा आय डोंट कन्सिडर असले फक्त तत्वां व्हडच्यो सिग्नलींग करप गोंयकारांक फक्त टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान क्लीक बेट न्यूज म्हणटात ताका की यूट्यूबार लिंक आयली क्लिक केली तातूंत टीव्हीर आयलो दुसऱ्या दिसा पेपरार आयलो पर्रीकाराक गाळी घाली तो नॅशनल लिडर आशिल्लो मे बी नॅशनल न्यूजान आयले सो असल्या हातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना इफ दॅट इज वॉट बींग पॉलिटिकल मटेरियल जाल्यार येस आय एम नॉट दॅट ग्रावंडार कॉन्क्रीट कितें आतां हो ब्रीज बांदला तो फुडल्या जनरेशनाक बांदला भाई तातूंत फक्त कंप्लीट जातकच एकदां पावला फक्त पळोवपाक गेल्लो बिकॉज ऑफ हीज इलनेस ही कूड नॉट गो आफ्टरवर्ड्स पण हो ब्रीज यूज कोण करतले फुडले जनरेशन यूज करतले तशें कितें हांव कॉन्क्रीट करून इफ आय एम एबल टू यूज दॅट एज अ स्मॉल ब्रिंग द स्टँडर्ड ऑफ लिवींग ऑफ पीपल ऑफ गोवा बाय स्मॉल नॉच इतलें सुद्दां म्हाका करपाक आयलें देन आय विल बी हॅपी अशें हवेंतल्यो गजाली तत्वां व्हडच्यो सिग्नलींग असलें म्हाका करपाची ना बाकीचे टिकीट बी आसा ती पार्टीचे प्रेरोगेटीव ताचेर हांव कांयच उलोवंक शकना म्हाका पार्टीन सद्या सांगलां तूं हांगा लोकसभेक हेल्प कर हांव ती हेल्प करतलो फुडें कितें जातलो कोणूय कॅन्डिडेट आसूं पणजेच्यान किंवा आनी खंयच्यान आय हॅव टू सपोर्ट हिम ही पार्टी कितें म्हाका वेगळी ना ही पार्टी हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाला तशी ही पार्टी ल्हानची व्हडली जाल्या आमच्या घरान व्हडली जाल्या पयलीं अशें ऑफीस बीन आसतालें मिटिंगो घरा जाताल्यो पार्टीन आतां जे सतीश दोंड म्हण हांव ताका सतीश दोंड हांगा म्हणटा पण स्वता पर्सनली मेळटा तेन्ना सतीश काका म्हणटा की हांवें ल्हानपणांतल्यान पळयलां तांचे काळे केस धवे जाले अशे खूब जाण आसा पार्टी व्हडली करपाक हें जाले संजू देसाय आसा थोड्यांचे काळे केस हालींच धवे जाले पण ते दॅट्स नॉट द पॉयंट पण ही पार्टी इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू मी आतां आय डोंट हॅव माय पेरंट्स वीथ मी पार्टीचो प्रत्येक मेंबर इज माय फॅमिली मेंबर आनी तांणी म्हाका कितें काम करपाक सांगलें इट इज बट नॅचरल आय डू दॅट वर्क वॉट एवर इट इज इट कॅन बी जस्ट कॅम्पेनींग इन पेंजीम फॉर भाऊ दॅट्स इट आनी कांय सांगपाचें ना इतलेंच म्हणून बाकीचे टिकेट बी तें म्हाका खबर ना दॅट इज पार्टी टेक्स डिसिजन if ओनली party gives you responsibility are you ready to take that ना responsibility तेच सांगलें ना वॉट एवर दे टेल मी आय डू दॅट वॉट एवर हेल्प्स द पार्टी आय हॅव सीन द पार्टी ग्रो फ्रॉम झिरो टू दीस सेम टायम आय हॅव ग्रोन अप आय हॅव सीन इट इन माय हावस पयलीं मिटिंगी घरांनी जाताल्यो सो वॉट एवर दे टेल आय वर्क आनी are you hurt by the allegations when Parikar was ill that time so many people were doing an allegation you actually hurt ना ना तसं एलिगेशन सी ही इवन इन हिज इलनेस टिल लास्ट पॉयंट ही वॉज थिंकींग अबाउट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स वीच ही हॅड टू फिनीश लायक ही वर्कड ऑन द ब्रीज
म्हाका तरी दिसता आतां की जानेवारी 26 केन्ना तो 27 तो ब्रीज इनॉग्रेट जालो आफ्टर दॅट समहाव मे बी ही डिसायडेड दॅट हीज जॉब इज डन आनी ताच्या मागीरूच हीज हेल्थ वेंट डावन. सो म्हाका बाकीचे कितें म्हणटा आय डोंट आय वॉज एज हीज सन आय वॉज हेल्पींग हीम इन वॉट एवर इलनेस when he was ill and when he was healthy. Whatever way I could help, I was helping. So there is any pressure on you from ना the ना कसलें party? प्रेशर ना कसलें प्रेशर. पार्टी आमी ल्हानपणांतल्यान व्हडले जाला आमी पार्टेचेच मनीस. मुद्दाम पयलीं आमी पयस रावताले. Exactly. दॅट We वॉज never seen you. हय कित्याक दॅट वॉज मुद्दाम स्ट्रेटेजिकली वी हॅड टू स्टे अवे. वेन वन पर्रीकर इज देर others had to stay and help in background. That we were doing. Okay. थँक यू व्हेरी मच. आज Okay, thank you. रामनवमी सो तांचे शुभेच्छा आनी काय. Thank you so much.